हो कार्यक्रम दर वर्सा मडगावात जाता। लोकोत्सव हो कार्यक्रम दर वर्सा कला अकादमीच्या आवारात जाता आणि या कार्यक्रमाची आस, कार्यक्रमाची ओढ सगळ्या लोकांक गोंयांतल्यानच न्हय तर गोंय भायरच्या लोकांक सुद्दां हाजी आस्त लागलेली आसता की लोकोत्सव केन्ना जातलो, सरस हो कार्यक्रम केन्ना जातलो। आतांच बाब मायकल लोबो हे उलोवन गेले, तांच्यांनी म्हणणें आसा की ल्हानसो सरस हो कार्यक्रम आमकां हे फावटी उत्तर गोंयांनी घेवपाचो आसा आणि त्याच पद्दतीन तांच्यांनी म्हटलां की व्हडल्या पद्दतीन ना जावं पण पयलेच फावटी प्रयोग म्हणून आमी उत्तर गोंयांत म्हापसा ह्या ठिकाणी सरस हो कार्यक्रम घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। गव्हर्नमेंट सर्व्हिस त्यो जाल्योच, त्यो आसपाकच जाय, त्यो मेळटल्योच कोणा मेळपाच्यो, पूण स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाचें प्रत्येकानी तेजेर हें आसपाक जाय। आपलो सदीं सहकार्य आसतलें, आपण प्रोत्साहन दितलो त्या कामाक, कसली उडीव भागची ना की आपल्या पांयाचेर उबो रावपा खातीर मनशांनी तयार जावपाक जाय। आनी काही प्रमाणात हे सुद्दां आतां आपले आपले परीने स्टॉल लायिल्ले आसात, लोकांनी हांगा येवन तांकां बऱ्यापैकी विक्री जाता। आमचो चीफ मिनिस्टर चेअरमॅन ऑफ GWMC गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, हांव म्हाजो रिक्वेस्ट आसा ताका सोंसड्याचेर आमची मशिनां चालू आहा तीच म्हाका दिसता नावेली, रुमडामॉल, आके ह्या जाग्यार व्हरपाची गरज ना, जाल्यार थिंगा रोग येवंक शकता। इतले व्हडले गार्बेजाचे माउंट्स जाल्ले आहा, तेवूय रिक्वेस्ट ताका आहा की in the interest of the local people we have to clear these dumps of garbage which are here and the area which is acquired where na industrial estate in आम्ही 1 लाख स्क्वेअर मीटर जागो आताच एक्वायर केला आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या डायरेक्शनानूच हायन केला हे काम आणि तेजो एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटूय ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा। तेचे आता पब्लिक हियरिंग स्टार्ट जातले। कलेक्टर साउथ विल स्टार्ट पब्लिक हियरिंग